आज जो आम्ही एक प्रेस कॉन्फरन्स घेता ही मेन एक सामको गोयचो एक गंभीर एक समस्या आसा त्या समस्येचेर आनी त्या समस्येचेर सोल्युशन कितें तरी काडपाक म्हणून आमी एक प्रयत्न केला त्याच्या करता ही प्रेस कॉन्फरन्स आज आमी घेता. आज तुम्ही जाणा आसतले की गोंयांत कितलेशे मायग्रंट इन्फ्लक्स येता आनी भायल्यान येवन ते धंदे करपाक येता आनी ते डिफरंट लेवलाचेर धंदे करता. फ्रॉम इलिगल धंदे करतात, थोडे लिगल करता, पूण मॅक्झिमम जे त्यांचे धंदे असतात ते इलिगल धंदे असतात. विदाउट एनी लायसन्स असता. ते मागीर खंयच्या गव्हर्नमेंट ऑफिशलाक धरता, पंचायतीक धरता नाल्यार म्युनिसिपालिटीक धरता आनी ते धंदे गोंयांत करतात. आनी तेतून कितें जाता, आमचो गोंयकार जो लिगल धंदो करता, मेनली तो शॉपाक घेवन धंदे करता नाल्यार आनी कशे धंदे करता ते आपले टॅक्स भरता, म्युनिसिपालिटीक टॅक्स भरता, ते सर्वीस टॅक्स भरता, जीएसटी भरता. पूण हे कांयच ना भरच्याली हे बिझनेस करतात आनी गोंयकारांक भितर खूब कॉम्पिटिशन जाता आनी लॉस जाता. कितलेशे गोंयकार स्टार्टअप करता आनी मागीर ते तांकां बंद करचे पडटा. जाल्यार हे मायग्रंट जेन्ना इन्फ्लक्स जेन्ना जाले ते कितें करता, एज अ कम्युनिटी म्हणून काम करता. त्यांचो मेन हे आसता की एज अ कम्युनिटी, आता सपोज मारवाडी कम्युनिटी आसा ते मारवाडी एज अ कम्युनिटी म्हणून काम करता आनी ते एकामेकाक हेल्प करता. जशे आमचे गोंयकार तुम्ही जाणा आसतले पयलीं आमची जेन्ना लोक शेतां रोयता नाल्यार कसलोय बिझनेस करता तेन्ना एकामेकागेर वचून एकामेकाक हेल्प करून ते एक इक्विलिब्रियम आहा ते बॅलन्स करताले आनी एकामेकाक सांबाळून ते काम करताले. तितून कितें जातालें, आमकां लेबर फोर्सूय भायलो लागनासलो आनी एकामेकाक सपोर्ट जातालो, तेजो बिझनेस फ्लरिश जातालो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ह्या गांवांत जर बिझनेस आहा तो तेका सपोर्ट करता येना तो ऑटोमॅटीक तेजी एडवर्टायज दुसऱ्या गांवांत पावताली आनी ती दुसऱ्या गांवांत म्हणजे तेन्ना इतले फेसबूक नासले, इंटरनेट नासले, तरी पूण एकामेकाक एज अ कम्युनिटी म्हणून गोंयकार काम करताले. पूण हळूहळू जशे हे इन्फ्लक्स येत रावले, जशे जे भायल्यान पॉप्युलेशन येवपाक लागले गोंयांत, तशे आमचो खंय तरी एक एज अ कम्युनिटी म्हणून जे काम करपाचें आसलें पळय ते आमचे खंय तरी स्टॉप जाले, फेल जाले. आतां आमी भितर रजिस्ट्रेशनान आमी कितें केलां, भितर आमी तेंचे नांव एड्रेस ते सगळे जाले आनी भितर आमी वोटिंग कार्ड एक हे दवरला, म्हणजे कंपल्सरी तुका वोटिंग कार्ड घालचें पडटलें. फाल्यां आमी कितें करतले, ते वोटिंग कार्ड घेवन आमची सीईसी जी वेबसायट आसा इलेक्शन कमिशनाची तितून वचून आमचो नंबर घालतले आनी तेका व्हेरीफाय करतले. फर्स्ट ऑफ ऑल ते व्हेरिफिकेशन फर्स्ट जातलें आनी सेकंड तेका कॉल वयतलो, आमच्या व्हॉलंटियरा कडल्यान कॉल वयतलो आनी कॉला वयल्यान आमी तेका तेच्या कडेन इंटरॅक्शन करतले आनी तेजे बॅकग्राऊंड कितें आहा ते आमी फूल फायंड आउट करून आमी ते रजिस्टर करतले. आनी सेकंड म्हटल्यार फॉर एक्झाम्पल रजिस्टर जाले, आमचो हे कितें आसा की गोवा हेचो ब्रँड जावपाक जाय. आमचे गोंयकार जे आसा ते ब्रँड जावपाक जाय, जे सर्वीस प्रोवायड जाता अशें म्हणपाक जायना कोणी की हे गोंयकार कितें भायले येवन बरें काम करता अशें म्हणपाक जायना. म्हणून आमी ते रेटींग पासून दवरतले. फाल्यां एक प्लंबर आसा तेजो जर नांव आहा तेका कोणी सर्वीस घेतली जाल्यार कस्टमर कॅन रेट हिम, ताका 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार कितें दिवपाक शकता. फाल्यां प्लंबर जर तेजी जर रेटींग जर कमी जाता, जर ती रेड कॅटेगरीन येता जाल्यार आमी तेका काडून ते आमच्या वेबसायटींतलो तेका आमी डिलिस्ट करतले.